qui a te contemplando tu deficit, tibi secor meum totum sublicit, qui a te contemplando tu deficit. Salve facere totum mundum qui ab omni celere, cuius una stella salvum facere. जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण. हे बौद्ध लोप जेजू, मनशा कुळाच्या तारोका, तुजे मुखार कलतेपणान सरपडून आसल्या आमचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. तूं सर्गींच्या बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप. तुका आमी वंदितांव, तुका आमी वाखणटाव, आनी तुवें आमचो मोग केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिताव आनी आमकांच तुका ओपून दिता. हे जेजू, तुवें आमची सडवण करून आमकां देवाचीं भुरगीं केल्याय आनी एका कुटुंबांत एकवट आयल्याय. हो एकवट आमी सदांच दवरूंक कुशी व्हरतां आनी एका मनान सदांच तुजो मोग करतल्या आनी एकवटान आनी माया मोगान जियेतल्या म्हणून तुका बसयता. हे जेजूच्या पवित्र काळजा घाल तुजी दिश्ट आमचेर सर्वांचेर, आमच्या कुटुंबांचेर, सैऱ्या दर्यांचेर, इश्टामंदिरांचेर, फिरगस कुटुंबांचेर, दियेसीचेर, आमच्या गांवाचेर आनी अख्ख्या संवसाराचेर. हे वेळी आमचें सर्वस्व आमी तुजे मुखार हाडटा. आमची जिणी, आमचें सुख दूख, आमचे कश्ट, काम, करण्यो तुका समर्पिता. आमकां सर्वांक बवार्थान थीर कर. पातका वरवीं आमी केदींच तुजे तोंड पयस वचूंक सोडिनाका. सैमीक अस्कतकाय वरवीं तुजे तोंड पयस गेल्ल्या सर्वांक तुजे दयेन फाटीं हाड. आमी ह्या संवसारांत तुज्या मोगांत बावार्थांत आनी एकवटान जियेवन तुका साक्ष जावंक आमकां घटाय, धैर्य आनी बळ दी. आनी निमाणे सर्गींच्या कुटुंबांत सासणाच्या ससनाक तुजे सवें जियोंक आमकां फावो करून मागता हांव. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजाची लदीन आतां आमी म्हणया. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देव बापा काकूत आमची कर. देव पुता संवसाराच्या तारोका, काकूत आमची कर. देवा पवित्र आत्म्या, भोव पवित्र त्रिएक देवा, जेजूच्या काळजा मनीस जाल्ल्या देवपुताच्या काकूत आमची कर. जेजूच्या काळजा पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कर्म्याचे कुशीन रुपीत जाल्ल्या जेजूच्या काळजा देव पुताक
परिपूर्ण उगडापे केल्ल्या आमकां विनंती कर जेजूच्या काळजा अगणित महिमेच्या आमकां विनंती कर जेजूच्या काळजा देवाच्या मंदिरा आमकां विनंती कर जेजूच्या काळजा महोन्नताच्या तंबा आमकां विनंती कर जेजूच्या काळजा देवाच्या घरा आणि सर्गींच्या दारवट्या आमकां विनंती कर जेजूच्या काळजा मोगाच्या जळत्या त्या आमकां विनंती कर जेजूच्या काळजा निधीच्या आणि मोगाच्या रावळेरा जेजूच्या काळजा काकुतीर आणि मोगान भरल्या जेजूच्या काळजा सरशे गुणांचे अगणित गुंडाये जेजूच्या काळजा समेस काळजांच्या राया जेजूच्या काळजा सर्व गिन्यानाच्या आणि जाणवायाच्या भंडारा जेजूच्या काळजा सर्व दैविक संपूर्णकायाच्या मंदिरा जेजूच्या काळजा देव बापाक भोव मानवल्ल्या जेजूच्या काळजा तुझे संपूर्णकायेंत आमकां समेस्तां वांटेली केल्ल्या जेजूच्या काळजा सासनीक अत्रेकांच्या पर्वता जेजूच्या काळजा सोसनीक आणि भोव काकुळदरा जेजूच्या काळजा तुका उलो मारतेल्या समेस्तांक ग्रेस्त करतेल्या जेजूच्या काळजा जिविताचे आणि बागेवनपणाचे जरी जेजूच्या काळजा आमचे पातकांचे परीकपण जाल्ल्या जेजूच्या काळजा केबडायो आणि निंदा बगल्ल्या जेजूच्या काळजा आमच्या खोटेपणा खातीर गायिल्ल्या जेजूच्या काळजा मरण पर्यंत खालते जाल्ल्या जेजूच्या काळजा बाल्यान पापसल्ल्या जेजूच्या काळजा सर्व बुजवणेचे जरी जेजूच्या काळजा आमच्या जिवा आणि जीवनपणा जेजूच्या काळजा आमचे सवस्तकाय आणि समाधाना जेजूच्या काळजा पातकांचे बलिये जेजूच्या काळजा तुजेर पात्यतेल्यांच्या थारणा जेजूच्या काळजा तुजे थंय मरतेल्यांच्या बरवशा जेजूच्या काळजा समेस भक्तांच्या उल्हासा देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले घोस आमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले जेजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या प्रार्थुया सर पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा तुझ्या भोव मोगाळ पुताच्या काळजाचेर आनी पातक्यां खातीर ताणें तुका दिल्ल्या पारीकपणाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी काकुळट मागतल्यांक बोगसाण आनी समाधान दी हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. Sacramentum veneremur cernui Et antiquum documentum novo cedam rixui Prestet fides supplementum sensuum defectui. Prestet fides supplementum sensuum defectui. Genitoque laus et jubilatio Salus honor ritus quoque sic et benedictio procedenti ab utroque
Compasit laudatio procedenti abut roque compasit laudatio. Amen. Amen. Sergintan undotue tankam diloi. प्रार्थुया ये देवा विचे सक्रमेंट काल तुझ्या कष्टां सुगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण सफळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Shevot pason mogda kelia Karza danyacha Karza rayacha Manani varvi Sada sukha Pavidosto tu asai Atmanam Sustai sedang sangka apadai punya wangshi boshitai amchat kalzam duraktai tazamulka kadoskai Karza Jezucha Karza Ishtacha Karza Shevot pason mogda kelia Karza danyacha Karza rayacha Manani horli Sadastuka. आयच्या फेस्ताक मुर्दोम दिल्ल्यांची नांवां आमी सांगूंक आशेतां. प्रधान पोषक आसा डॉरिस लोबो आनी कुटाम. मुर्दोम दिल्ली हेरां मर्लिन डिसोजा आनी कुटाम, एडमंड आनी लेनिटा डिसोजा, मिथुन आनी जॅन डिसोजा आनी कुटाम, रोहन आनी रोना डिसोजा कुटाम, यास्मिन आनी डेविड आनी कुटाम, विक्टर डिसोजा आनी तांचे कुटाम, जॉयल आनी अविवा, पैट्रिक डिसोजा आनी कुटाम, प्रियांका आनी बियांका डिसोजा, फेल्सी पायस आनी कुटाम, जॅक आनी जेडन फेर्नांडीस, डेव जॅक आनी जेन डिसोजा डेसा, मॅथ्यू डिसोजा आनी कुटाम, मायकल डिसोजा आनी कुटाम,
लुसी रॉड्रिगस आनी कुटाम, लॅन्सी आनी जेसिंता मास्कारेनस आनी कुटाम, रीटा रॉड्रिगस आनी कुटाम, जुलियट पेरेरा आनी कुटाम, जेन सिक्वेरा आनी कुटाम, जॉर्ज कॉन्सेसो आनी कुटाम हांच्या सगळ्यांच्या गरजां खातीर ह्या मिसा वेळार मागूंक आमी उगडास दवरया. तो सन बापा ह्या मंदिरांत आयल्या, स्तुती तुजी करूंक हांगा आमी जमल्या. प्रणाम करून उपकार आठवून भेटयता वर्गां बलिदान. जय जय बापा जय जय तुका, जय जय तुका जेजू क्रिस्ता. जय जय तुका पवित्रात्म्या, जय जय तुका त्रिएक देवा. पवित्र स्नानान बापा नवे जिवीत दिले, क्रिस्ता ह्या जगपणांत भागीदारां केली. आमकांच मोडून तुका साक्षी लालेवन मागता तुजे बेसा. व्हड संतोशान बापा ह्या मंदिरांत आयल्या, स्तुती तुजी करूंक हांगा आमी जमल्या. प्रणाम करून उपकार आठवून भेटयता वर्गां बलिदान. जय जय बापा जय जय तुका, जय जय तुका जेजू क्रिस्ता. जय जय तुका पवित्रात्म्या, जय जय तुका त्रिएक देवा. व्हड संतोशान बापा ह्या मंदिरांत आयल्या, स्तुती तुजी करूंक हांगा आमी जमल्या. प्रणाम करून उपकार आठवून भेटयता वर्गां बलिदान. जय जय बापा जय जय तुका, जय जय तुका जेजू क्रिस्ता. जय जय तुका पवित्रात्म्या, जय जय तुका त्रिएक देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटून दिलेल्या ह्या मठांत, ह्या कोपेलांत पवित्र काळजाचे दाबाजीक फेस्त करूंक आमी आसा. जेजूचें पवित्र काळीज ताच्या मोगा थंय आमकां आपयता. कोणेंच बळ करिनासतना बगार ताच्या मोगा खातीर आमी आसा. आमच्यो सोर गरजो ते सावा सोम्याक सांग्या. हे दळूस थोड्यांची ते सावा सांगिल्ले आसा, थोड्यांची नांवां तांच्या सांगात आमी आमकांय मेळोवया आनी सोम्यातावन सर उपकार मागून घेवया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमची पदकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगेन सदांच संपादे मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो,
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सांगात गावया. Together. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias adius tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipete precationem nostra, qui sedes ad destra Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.
जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या दाबाजीक परबे दिसा तुझ्या प्रतिवंत पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदिता आणि ताच्या अपरिमित मोगाच्या देण्यांचो दिनवासी काळतान उगडास करता. हे सदां होवन ते जरींतलें दैवीक जिवीत आनी तातूंत आटपलेली कृपेची सुबाम देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. होसेया प्रवदच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराच्या उतराक कान दिया. इस्रायल भुरगो आसतना हांवें तसो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्राइमाक चलोवंक शिकयलें. हांवेंच तांकां म्हज्या हातान घेतली, पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतलो म्हूण तांणी वळखूंक ना. हांवें तांकां मनशापणाच्या दोरयांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडली. भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडतल्या भशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें बागवून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता, दयेन म्हजी अंतरमळां लासता. हांव म्हजो राग काडचो ना, हांव एफ्रेमाचो परतून नाश करचो ना. कित्याक हांव देव न्हय मनीस. तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना. देवाचें उतार हें. सोडवणेचे जरींतलें संतोषान उदक काडू मुखार सरा. सोडवणेचे जरींतलें संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. आवळे देवस म्हजो तारो, ताका जर पातये म्हाका भिरांतच ना. कित्याक सर्वेस्परस मुजें बळ, तोच म्हज्या किर्तनाचें मोड. वय तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेचे जरींतलें संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सोडवणेचे जरींतलें संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गाया, ताचें नांव वाखना. सकड पोरजांक ताची विस्मितां कळीत करा. ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट करा. सोडवणेचे जरींतलें संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गाया, कित्याक ताणें केल्यान महात कार्यां. शेकण शेक प्रितुमेचेर ती कळीत करा. गाजया सियोनाच्या निवास्यानो आनंदाचे उल्हास सोडा. कित्याक इस्राएलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरो स्वर्तो. सोडवणेचे जरींतलें संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवाच्या भक्ता संगी कनिश्ट जावन आसलेल्या म्हाका क्रिस्ताचे आटापूंक नजो जाल्ले संपत्तीची बरी खबर
हे जातीच्यांक प्रगट करचें भाग मेळ्ळां. देवाच्या गुटाची मांडावळ कशी घडोवन येता तसो मेस्त मनशाच्या उजवाडाक हाडचें काम हेंच तें. सगळी सृश्टी रसिल्ल्या देवान वेळा काळाच्या आरंभातावन हो गुट लिपोवन दवरलो. अशें विविध रुपांची आपली जाणवाय ह्या काळार पवित्र सभे मुखान अंतराळाच्या प्रभुत्वांक आनी अधिकाऱ्यांक कळी जाय म्हूण ताचो इरादो म्हणयेर. ससनतावन येवजिल्लो हो शेवट आमच्या समी जेजू क्रिस्तांतय ताणें जारी केल्ल्या वेळार देवान आपलें येवजन शेवटाक पावयलें. क्रिस्तांतय एकवटान आसलेलीं आमी ताचे ती कणसयिल्ल्या बावर्ता मारिफात देवातय पातयेणीन फुडें सरच्याक गरजे परते देर जोड घेतलां. ह्या पासत बापा हुजी सरपडोवन हांव मागतां. सर्गी आनी संवसारी हर एका कुटुंबाक तो बाप म्हूण ताचें ताव नांव येता. तोच बाप आपले महिमे बरी संपत्तेतावन पवित्र आत्म्या मारिफात तुमच्या अंतस्करणान गटाय दिवन तुमकां दृढ करूं. अशें क्रिस्त बावर्ता वरवीं तुमच्या काळजांनी बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लंबाय उबाराय आनी गुंडाय हे दिवर्ती म्हूण आटापूंची सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमचे जिणेची पाळां रोंबून आसूं. मोगाचेर तुमचे जिणेची बुंद्याद पडून घट आसूं. समजणे वर्तो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावं देवाचे संपूर्णयेन तुमी बरो म्हूण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना मागतां. देवाचे उतार हें देवाचेर व्हड उपकार. उबे रावया. हालेलुया 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 हालेलुया. मोजेजू तुमच्या कांद्यार घेया आनी मोजे लागचे शिका म्हणटा सोमी कित्याक बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो हांव. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजू हांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तो पास्क परबेचो आदलो दीस. दुसरो दीस साबत आनी दाबाजीक परबेचो दीस. साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार उरना जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काण व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवय कुर्सार जोडलेल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सशीन आयले तेन्ना तो पयलोसो मॉर्न पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपाया मदल्या एकल्यान बाल्यान ताचें कडवळो उक्तें केलें. तक्षण व्हांवलें रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या तुमी सतमानच्याक. ताची साक्ष खरी आनी आपूण सत सांगता म्हूण तो जाणा. ताचे एकच एक हाड मोडचें नात
म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तांणी तोपलेल्यांचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आनी कडेनी बरोवन आसा. देवाचें उतर हें जेजू क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ते एक जण भोव लागशिल्ले इश्ट आसले. एकेचें नांव फ्रांसीस सालेस, दुसरो विशेंत पावल आनी तांची दोगांयची मोगाची इश्टीण जान दे शांताल. विशेंत पावलूचें नांव आमकां बरें कळीत आसा. फ्रांसीस सालेसाचें नांवय पवित्र सभेंत मोगाक नांव गेल्लें व्हड एक व्यक्तित्व. तशेंच ताचे बराबर वावुरलेली जान दे शांताल ही तेगाय सांतांच्या वळेरींत आसात. एक दीस खबर आयली विशेंत पावलूक तांची मोगाची इश्टीण जान दे शांताल पिडेस्त आसा, गडीस आसा म्हणून. तो दिंबयेर पडलो, मागणें करी लागलो. हे दडसुतांचो मोगाचो इश्ट फ्रांसीस सालेस मरण पावलो. आनी हो मागणी करता आसतना ताका एक दर्शन जालें. भुमीतावन एक गोल आकाराचेर एक उज्याचो उंडी वयर सरली आनी वयर सरतना मदेगात आनी एक उज्याचो उंडो थंयसर राखून आसलो. आनी वो सकयलतावन भुमीतावन वयर असो उज्याचो उंडो त्या वाऱ्यार आसलेल्या उज्याच्या उंड्याक मेळ्ळो. आनी चड परजळान आनीक वयर येता आसतना आनी एक व्हड एक उज्याचो आनी एक व्हड गोल तांकां दिसलो. त्या गोलांत वचून भरती जाली. ताच्या मागण्यान ताका समजलें धरणीतावन वयर गेल्लो उज्याचो उंडो ह्या गोल जान दे शांतालाचो आत्मो, ताका राखून रावल्लो उजो फ्रांसीस सालेसाचो आत्मो, ती दोगांय सांगाता मेळोन एकवटून अगम परजळांत जियोवच्या त्या त्रियेक देव म्हणल्या महान उज्याच्या गोलाकारांत भितर सरली आनी सक्कड सगळें परजळ्ळें. मनशाचो आत्मो उज्या बरी म्हणयेत उजो सगळ्यांनी आमच्या जिवितांत तसो उलो पाडटा. देवाचो आत्मो ताच्या की चड परजळान तो जियेता, अगम परजळान जियेता. आमी ताच्या सरशीन वचोंक कश्ट ह्या संवसारांत आसतना तरी जेजू क्रिस्त मारिफात ताणें आमकां हें भाग फावो केलां. प्रत्येक जावन जेजू क्रिस्ताचें काळीज आमकां आमचो केल्ल्या मोगाचो गुर्तू जावन ताणें आमकां दिला. 12व्या-13व्या शतमानांतूच जेजूच्या काळजांतय विशेश भक्त आसली. देव कसल्या व्यक्तित्वाचो म्हणून हें काळीज आमकां दाखयता. हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो म्हणलो जेजू बाप कसल्या काळजाचो, बापाचें स्वरूप कसलें म्हणून ताणें आमकां विवरिलां. प्रत्येक जाणांचें पयलें वाचप होजयेच्या ग्रंथांत एक बापूय आपल्या भुरग्याक आपल्या हृदयाक तेंगता आनी आपल्या गालांक पुटलून धरता, उट्टून धरता, तशें देव आमकां चलयता म्हणून मोगाच्या बांदांनी आनी सोंसणिकायेच्या नाड्यांनी तो आमकां बांदता. आमचो देव मोगाचो सागर उजोच आनी तातूंत आमी हर एकल्यांनी प्रवेश जायचय. मार्गरीत मरिया लोकांक दाखयलेलें काळीजी थंयतान उजो उमाळून येतालो.
उजो पर्स जळटलो. बलियन केल्ले गाय तशेंच कांट्याचे कुरोवाचे गाय त्या काळजाचेर आसले मार्गरेत मरियेन पळयले. आनी जेजून ह्या गायांचो अर्थ सांगलो, हो कित्या खातीर गायला गे म्हणून. तुमच्या मोगा खातीर हांव कितलो गायलां पळय. आमच्या मोगा खातीर सुमी कसलेय गायी सोसूंक तयार आसा म्हणून तो स्पश्ट आमकां सांगता. आनी एक कसले गायी देवाच्या काळजाक आमी दिता. पयल्या सुवातेर एका तराची बेपरवा करची, इंडिफरन्स, आय डोंट केअर, म्हाका कांय पडोन वचोना म्हणलो मनोभाव देवा थंय. दुसरें इनग्रॅटिट्यूड, अनुपकारपण, देवान कालें केलां मागलें खंय दिलां अशें म्हणून अनुपकारपण. आनी तिसरें एबँडनमेंट, सोडून सोडचें, ताचे सरशीन हें नासतना रावचें, एका तराची निर्लक्षा. हे गायी देवाक प्रत्येक जावन जेजूक विशेश तरान दुखयतात. हे कांटे ताका तोपतात आनी आमच्या ह्या अविश्वासपणाची बाली ताका गुंडायेन दुखयता. आनी देखून जेजून हें काळीज दाखयलां जाल्यार आमच्या मोगा खातीर कितलोय तो सोसूंक तयार आसा. आमी पाटी येजय त्या काळजांतय म्हूण दाखोवच्याक. ताचो बायलो गुर्तू जावन कुर्सार कितें घडलें तें आमकां जुवावन भोव नाजूक तरान वर्णिलां. जेजू मरण पावल्लो, साबाताच्या दिसा मरण पावल्ल्यो कुडी दवरूंक नातल्यो कुर्सार, देखून आदल्या दिसाच ते सकला काडची वेवस्था आसत जायी. मरण पावल्ले जाल्यार तांकां कांय बादा करिनासतना कुडीक देंवयताले. पण आनीकी मरोवंक जीव तुटोवना जाल्यार तांचे पांय मोडटले आनी मरोवंक तांकां बेगीन मरच्या बरी करतले. सांजू हांव हेंच सांगता, तांचे पांय ताणें मोडले नात. कित्याक म्हळ्यार ताका गुर्त आसा, हस्कांच्या शेळयेचे पांय मोडूंक ना, एकच एक हाड मोडूंक ना. आनी जुवां बावतिस्तान जेजूक दाखोवन म्हणलें, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करतली, पळय देवाची शेळी. देवाचे शेळयेचें हाड एकच एक मोडूंक ना. देवान विसरलो, विसनार म्हणून दाखोवंक जाय. सुरवेर देवाची शेळी म्हणून जुवां बावतिस्तान म्हणलें. तें आतां वांजेलाच्या अखेरेक परत तो आडन जेजू कोण गे म्हणून सांगता. आमचे खातीर आपलें बलिदान करूंक, जिवाचें बलिदान करूंक तयार आसचो जेजू देवाची शेळी. कित्या खातीर? संवसाराचें पाप काडच्या खातीर, देवा कडेन मनशांक राज्य करच्या खातीर. आमचे पाताक बोगसून पाताक एक अडकळ देवा कडेन लागीं सरच्याक, तें बोगसिलें जाल्यार ती अडकळ काडिल्ल्या बरी जाता. आनी देखून केदें व्हडलें मोल ताणें दिचें पडलें देखून दाखयता जुवांव सांकेतीक तरान जें नीज घडिल्लें. रगत आनी उदक त्या काळजांतल्यान भायर व्हांवलें आनी हें रगत आनी उदक पवित्र सभेचें आरंभ जालें. जशें न्हिदलेल्या आदावतावन येवेक भायर हाडलें देवान आनी ती ताच्या हाडाचें हाड आनी मांसाचें मांस जाली, तशें मरण मेल्ल्या, ह्या मरणाची न्हीद न्हिदल्या जेजूच्या उगडलेल्या काळजांतल्यान भायर आयलें. ताची पतीण, ताची व्हंकल रगत आनी उदक घेवन. आनी अशें पवित्र सभेच्या सक्रामेंतां फुटली जर पवित्र सभा जल्मली आनी ताचो फळ आमी त्या पवित्र सभेचो वांटो आनी ताच्या भितर आसा पवित्र सभेन. रगत पातकांच्या बोगसाणाचो गुर्त, रगत येवकारिस्ताचोय गुर्त प्रत्येक जावन, आनी उदक आमचे सर्व मेळेपणांत नितळ करच्याचो गुर्त आनी तो पवित्र स्नानाचो गुर्त. हे दोन संस्कार आमकां भोव गरजेचे. एक जेजूच्या कडवळांतल्यान वाळचें उदक आमकां नितळ करता आनी त्या उदकान आमकां बुडोवन 3 फावटी काडटात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आनी हें उदक कोण गी म्हणून जुवांव 7व्या अध्यायान सांगता. हें उदक पवित्र आत्मोन्स जोतान येला तो येवं दी आनी पियोवन दी. सतमान तेल्याच्या काळजांतल्यान वाळच्या उदकाच्यो झरी व्हांवतल्यो म्हणून.
कोण सत मानता की ताच्या काळजातावनूच ह्यो उदकाच्यो जोरी व्हाळोन येतल्यो. सत माने जाई तवळ पवित्र आत्मो देवाता नेवसो आमचे मारिफात हेरांक लाभतलो म्हणून सांजू हांव सांगता. एक ल्हानसो शारो बरोवन जेजू उलयल्लो पवित्र आत्म्या विशयांत आनी पवित्र आत्मो येदोळ दिवंक नातलो. कित्याक म्हळ्यार जेजू महिमेवंत जावंक नातलो. जेजू कसो महिमेवंत जालो? जुवांच्या वांजेलांत जेजून महिमा जोडची म्हळ्यार कुर्सार उबारलेलें जावन मरणाचेर जैत व्हरचें आनी ताका ऊंच उबारताच सर मनशांक तो आपणा सरशी वडटा म्हणून सांगलेलो. ताचें मरणच ताची महिमा. कित्याक ताचें पुनर्जिवनपण जाता आसतना मरणाचो नाश जातलो. पदकां बगसतलीं, दारूण आसलीं काळजां मोव जातलीं, नाजूक जातलीं. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, बोवोर्त तो मिस्तेर जेजूच्या काळजाचो. उदक आमकां नितळ करता, नवो जल्म दिता जाल्यार रगत आमकां पोसता आनी आमचे पाताक धुवन काडटा. देखूनच सांत पावलो आनी तशेंच सांत पेद्रू म्हणटात, रुपया आनी भांगरान तुमकां मोलाक घेतले न्हय, बदलाक निश्कळंक शेळयेच्या आमोलीक रक्त मारिफात म्हणून परतें मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यान, मोलाक घेतल्यान परतें मोल रक्ताचें, नितळ रक्ताचें. आज जेजू खंयसर मेळटा, आज जेजू खंयसर मेळटा म्हूण जेरुजल्याक गेल्यार, फोंडा कडेन गेल्यार जेजू म्हजो फोंड रितो आसा म्हणटा. कालवारी कडेन गेल्यार थंयसर केवल एक कुरीस आनी थोड्यो इमाजी दवरल्यात, मरयेची आनी जुवांवची आनी जेजू कुर्सारासची. तर आज जेजू खंय मेळटा म्हण विचारलें जाल्यार आमकां मेळटा पवित्र सभेंत. उंडो मोडटा आसतना ताची आमी वळख धरता. ताचें उतर आयकता आसतना तो आमचे कडेन उलयता. ताच्या भावा भयणी सांगता मेळटा आसतना तो थंयसर हजर आसा. दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करतना जेजू आमकां मेळटा. ल्हान भावां भयणी थंय ताच्या मणयाऱ्यान थंय तो मेळटा. कित्याक मणयाऱ्याक ताणें नेमून दवरलां ताच्या नांवान वावुरच्याक, ताची सेवा लाभोवच्याक. कसलें काळीज आमच्या देवाचें. आमचो देव आमकां सदांच मेळटा, आजय तो मेळटा. ताच्या मासा रक्तान तो पोसता. एवकरिस्तच जेजूचें काळीज. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, संवसारांत 100च्याकी चड एवकरिस्ताचीं अजापां जाल्लीं आसात. आनी एवकरिस्ताचे अजापां उंडो आसलो मासांत बदल्ले ते कुडके ल्हानशे बारीकायेन ताचें तजवीज केल्ल्या वेळार, परिक्षा केल्ल्या वेळार तें केल्ल्या विज्ञानींनी जाल्ली दिल्ली साक्ष ही हें काळजाच्या मासाचो कुडको वा रगत जाल्यार हें जिवें रगत जिव्या मनशाचें. ह्या काळजांत कोणाचें काळीजगी ताका विशेष कश्ट भोगल्यात आनी विशेष कश्ट भोगल्ल्याचें काळीज हें म्हणून सांगल्लें आसा. अर्जेंटिनान आतांचो पाप साहेब बिस्प जावन आसल्या वेळार कोणे एकल्यान कुमगार उडयल्लो, तो उदकान दवरलो, किरोवच्या बदला मासाचो कुडको जावन रगत जाल्लें तें धाडल्ल्या वेळार हें विशेष कश्ट भोगल्ल्या मनशाचें काळीज जिव्या काळजांतान कुडको हाडला म्हणून आनी जिवें रगत हांगासर हाडला म्हणून ताणें तीर्प दिल्लें. एवकरिस्त जेजूचें काळीज हर एका दिसा आमचे भितर येता. देखूनच कार्लो आकोतीस ह्या 15 वर्सांच्या भुरग्याक एवकरिस्त थंय विशेष मोग. युकरिस्ट इज माय हायवे टू हेवन. एवकरिस्त म्हजो राज रस्तो सर्गाक वचोंक म्हणून तो केदाळा म्हणटलो आनी ताच्या आवयक हातांत धरून व्हरून व्हरतलो अंतोनियाक, ये म्हजे सांगाता म्हणून, आनी मिसाक आपोवन व्हरतलो. ह्या दिसांनी कार्लो आकोतिसाचें नांव परत आयकूंक मेळटें आसा. थोड्या दिसां आदीं आनी एक अजाप घडलें आनी हें अजाप प्रत्येक जावन कोस्टारिकाच्या एका विद्यार्थिनीक, एका चलयेक इटलींत शिकोवंक आयिल्ल्या वेळार काराच्या अवघडांत विशेष जखमी जाल्ली. माथ्याचें हाड कुडकें जाल्लें आनी मेंदवाक बारादीक मार जखम जाल्लें. डाक्टरांनी म्हळें आमच्यान कांय करूंक जायना. पूण ताच्या आवयन मात ह्या चेडवाच्या हट सोडूना. कार्लो आकोतिसा कडेन मागलें, तिरासण्यान मागलें, सोडनासतना मागलें आनी थोड्याच घडयांनी चेडवान दोळे उक्ते केले आनी सोलोवंक लागलें. चौकास डाक्टराच्या कुमकेन जायना म्हणलें, वांस आना म्हणलें. हें चेडूं
डॉक्टरान सोडून दिल्ली ही केज आतां परत सारकेपणी पुर्तेपणी भलायकी जडली. डॉक्टरांच्या शातेन न्ही, वखदांच्या बळान न्ही, सर्जरी कर न्ही, फकत मरण पावलेल्या एका क्रिस्तांवाच्या मागण्या मारिफात आनी जिवांत आसलेल्या एका क्रिस्तांवाच्या मागण्या मारिफात. आनी थोड्याच दिसांनी खंडीत जावन कार्लो कुतिसाक ह्या 15 वर्सांच्या भुरग्याक येवकरिस्तोचो मोग आमकां शिकयल्ल्याक, जेजूच्या काळजाचो मोग शिकयल्ल्याक सांत म्हूण पसारतले. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पवित्र सभेंत आसचे आमी भागी. जेजूच्या कडवळाच्या उदकांतून जल्मल्ले आनी ताच्या कडवळांतून भायर सरच्या रक्तान पोशीत जावचे आमी भागी. देवाचो मोग कितें म्हणून चड बी वर्सूंची गरज ना. आमच्या हर एका वांटेलीपणान बागेलीपणांत हो मोग आमकां, त्या मोगाची रुंदाय आनी लाबाय, उबाराय आनी गुंडाय आमकां कळटा. ह्या सोमयाक स्विकार करूंक आमी आसां. ताचें फेस्त आमी करतना हें काळीज आमचे भितर प्रवेश जावं दी आनी आमचें काळीज बदलूं दी. आमी केदाळे म्हणटा, जेजू बळ्या कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. हांव म्हणटा हर एका कुमगारा वेळा म्हणूंक जाय, जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजूच्या काळजाक भेटोवन दिल्ले हे मठ, ह्या मठांत आसचे आमच्यो धार्मीक भयणी आमचे खातीर मागच्यो, जेजूच्या काळजाचेर विश्वास दवरल्यो, सदांच ह्या मोगाच्या काळजा कडेन मागतात. हो मोगाचो उजो आमच्या काळजान ती पेटोवन मागतात. तांचे मागणें ते वायकात आमी जाणाव. हांगासर मागणें विचार येतात. आमी मागल्लें हांगासर मेळटा म्हणलें खात्री आमच्या काळजांत आसो. देव आमकां सदांच ताच्या बेसांवांनी बरो. आमचो बावार्तो सारया कायान मारे. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et expatriatum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum, genitum non factum, consubstantiale Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, cui ex Patre Filioque procedit, cui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur,
qui locutus et Petro offeras, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. आमचो बाप मोगाचो सागोर अगम परजळान जियेता आनी आमकांय त्या परजळाकच म्हण रचल्यान आमी ताच्या परजळान मेळच्याक आतांच आमची काळजां ताचे थंय उबारया, आमची प्रार्थना भेटोवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे मोगाळा बापा, या पवित्र फेस्त दिसा मागता आमी आमच्या पवित्र सभे खातीर तुज्या मोगांत आनी पवित्रपणांत तिका सांबाळून दर. बेसांव घाल आमच्या भगेवन बापा फ्रांसिसाचेर, बर तांकां तुज्या पवित्रत्म्यान सर तांच्या कामांनी तुजो कळनातलो आदार दिवन निरंतरी राख आनी बऱ्या भलायकेन तांकां सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे मोगाळा बापा, मागता आमी पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा पासत आयच्या फेस्ताचे प्रधान याजक जावन हांगासर आयिल्ल्या तांचेर तुजी दराळ आशिर्वादां घाल. तांणी ह्या गोवळीक शेतान काडचो वावर सुफळ कर. तशेंच सहा बेटोनी केल्ल्या सर याजक बापांचेर तुजे कुरपेचें बेसांव घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे दयाळा बापा, मागता आमी आमच्या राष्ट्रा पासत घाल तुजें बेसांव सर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांचेर. तांणी तांचो स्वार्थ सांडून लोकांच्या उदरगतीक वावरूंक तूं तांची मनां उजवाडाय. सर लोकांनी आनी फुडाऱ्यांनी सतान मोगान आनी शांतीन जियोंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता. मोगाळा बापा, मागता आमी सर क्रिस्ती कुटुंबा खातीर आवी बापाय आपल्या भुरग्यांक भावार्थान आनी शेगुणान वाडूंक तांकां कृपा लाभय. तशेंच युवजनांनी संवसाराच्या कुशालकायेक बुलान आसतना जिणेंत एक ध्येय आसून त्या ध्येया प्रमाणे तांची जिणी मांडून हाडूंक तांकां पवित्रत्म प्रेरीत करूं दी. आनी तशेंच तुज्या पुताचो लागशिलान पाटलाव करूंक तुजें प्रेरण लाभय म्हूण मागता. मागता आमी कश्टा दुखांत आसलेल्या सर आमच्या भावा भयणी पासून तशेंच विविध रितीन मानसीक दैहीक वा अवघडाक सामटोवन वळवळच्या सर पिडेस्ता पासत तांणी देवाची कुशी संपूर्ण काळजान स्विकार करूंक तशेंच तांची पिडा सोंसून व्हरूंक जाय आसली कृपा लाभय. तशेंच ह्या पिडेस्तांची साखरी करच्या सर्वांचेर जेजूचे पवित्र काळीज बेसांवांचो शिवर ओतून दी. तांकां जाय आसली सोंसणीकाय आनी समाधान लाभून दी म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा, सर देण्यांच्या दातारा, तुवें येदोळ धाडिल्ल्या पावसा खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना बेळ्यांक आनी हेर गरजांक जाय पुरतो पावस धाड कृशिकांक तांच्या वावरांत तृप्तेचें फळ लाभय म्हूण मागता. पदवेदारा बापा, घाल तुजें बेसांव ह्या वेदी भोंवती जमलेल्या आम्हा सर्वांचेर. प्रत्येक जावन मागता आमी सर बऱ्या मनाच्या उदार दानी आनी हिता चिंतका पासत तांची कुटुंबां बेसांवांनी भर, तांची योजना पोंताक पावय. तांच्या सॅक्रिफीस आनी त्यागाक इनाम जावन तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण मागता. सर्गींच्या आमच्या बापा, तुजे मुखार दवरलेली प्रार्थना आनी आमच्या काळजांत आसची हेर सगळीं तुका समर्पिता. जें कितें आमकां जाय, आमकां गरज आसा तें तुजे दयेन लाभय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. Tu în silențiu, să răsna prasobit,
तुकाच ते ओपून दिता तुवेंच दिल्ली देणी काल ती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता तुवेंच दिल्ली जिवीत सरसना प्रासोबीत तुकाच ते ओपून दिता तुवेंच दिल्ली देणी काल ती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता पुढो गोवांचो गोत आमच्या वावराचो मोग आमचे जिणयेचो त्याग आमच्या कश्टांचो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता मोग आमच्या जिणयेचो त्याग आमच्या कश्टाचो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता तुकाच ते ओपून दिता तुवेंच दिल्ली देणी काल ती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता लूट आमच्या वावराचो सुख संतोष जिणयेचो तुवेंच आमकां दिवचो मोगान ओपून घे म्हूण मागता सुख संतोष म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या अंतरले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या आणि आख्या पवित्र सर्वेस्पोर मानून घे भोव मोगाळ बापा तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरावर तो मोग पळोवन हे आमचें बलिदान दयेन मानून घे आमच्या असत्कायेक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता तर या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून उदार काकुळतीन आमच्या अपराधाचें बोगसाणें आमकां दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परांतले उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो उगडलेल्या ताच्या कडवळांतले वावले रगत आनी उदक जिवीत दितेल्या संस्कारांची भविसाबेक फुटली जर सडवणेचे जरीन संतोषान तान बागोवच्याक आपल्या विदलेल्या काळजांत सडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Glory
in excelsis. बापा करोस्तम पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एका आशा परजातून जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची तेच परीन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawarta sogutu pergatuya. Somaya amiho undo kata. Ani hei kasintle pieta. Litle potito paradisa. Tujhe maran परगता. बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणाचो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावं निर्मी तुका भेटलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवन आंकवार मरयेच्या भगेवन झुजती सोपती तुज्या भगेवन दंदुतांच्या आनी वैभवे रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणे स्वादर आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मुनियरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे तुजे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुने तुजे पवित्र सभेक भावर्तांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे खनवड्या बापा संवसारांत पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसां तुज्या राज्यांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दोश जातल्या म्हणून आमकां बरोवसो आसा
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. Precepte salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, sed libera-nos a malo. सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडूंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपतकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुझ्या उतरानं म्हाका भलायकी मेळटली. Yesu
mundo tu sanguine cuius una stella salvum facere totum mundum quiam omnicelere. Iesu quae velatum nunc auspicium oro fiat illum quotam ut te revelata celens facere visus in beatus tue gloriae. Unas carinzalia tu calza santo sanan bokta pitlo puntus hazar zaloi zaliar puro datos kain virun vecakat mo sanggit kay sarasna Swadi udatonat lena garche dulop cinta mana na ubzonche Amsomo kurt serga raza zatu amso santos yasa sara angka walvik may maway ko suka tuce sawe bokum nirmisasna
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, या प्रितीमोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं सैबावर तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां अदीक अदीक ओडून घे आनी आमच्या भावा भयणी सवे तो खरें सजी येता म्हूण वळखून मोगान तांची साखरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देखून बसात. उपकार बावडची 2 उतरां ह्या मोठाच्या वडीलनी सिस्टर मेबलाच्या नांवान पयल्यान पयलें आमकां ह्या फेस्ताक तांणी मोगाचें आपोवणें दिलां आनी हाका लागून आमी हांगा जमल्या आनी हे दाबाजीक फेस्त आमी संभ्रमले. पयल्यान आमी तांकां आमकां आपोवणें दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां बरें फेस्त मागता आनी तांचेर देवाची विस्तार आशिर्वादां मागता. ताचे सांगत आमी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मोगाळ बिस्पांक पिटर पावल सल्डाना तांच्या अपुरबायेच्या उतरांनी ह्या फेस्ताचो दाबाजो तांणी सडयला आनी चड करून एका बिस्पाक भितरल्यो माद्री लागशिल्यो, कित्याक दीस रात तांच्या मागण्यांत एका दिएसीसीक कित्या मागण्याचो आदार जाय ती दितात. देखून आज तांकांय खुशी आमकांय खुशी आनी आमी अभिमानान सांगता आमच्या मोगाळ बिस्पांक तांणी ह्या मिसाची जबाबदारी घेवन आमकां अपुरबायेचो संदेश दिला मात्र न्ही, हे मीस संभ्रमला. तांकां आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. ताचे सांगता ह्या सहभटवणेंत वांटो घेतल्या सगळ्या याजकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमचें आपोवणें वर्तें आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच दाणींक जायतीं जाणां वर्सभर हांगा ह्या कॉवेंताच्या सिस्टरांक आनी ह्या मठाक दान दितात, बरो आदार दितात, आदार सुदारसितात तांकां सगळ्यांक आनी आज चड करून मिसाचे इरादे दिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या दाणी सांगाता आसात आज आमकां कोयर दिल्ल्या अडोल्फ लोबो आनी ताच्या पंगडा अपुरबायेन लातीन भाशेन आमकां आदल्या कंतारांचो उगडास करून दिला. आज आमी जायते फावटी आमची चरित्रां विसरता. तांणी आमकां हें दान दिल्ल्याक आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ताचे सांगता आयचें मीस टेलिवायज केलां डिवायन वर्ल्ड TV हांच्या स्टेफन मेंडीस आनी जॉस्विन मस्करेनस हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ताचे सांगता आयचे मिसाचें रिटेलिकास्ट आसतलें आयतारा दीस सांजेच्या 7 वरांचेर. कोणाक मिसाक येवंक फावट जावंक ना तांणी ह्या टीव्हीचेर मुनी आयचो संभ्रम पळोवचो. ताचे सांगता म्हजी एक खालती विनवणी तुमी अपुरबायेनी उतरां जोगयल्यान जावं पुरो मनांत मोरये सारकें, पूण आज अपुरबायेचो शर्मा बिस्पांनी दिला आमकां अपुरबायेचो. आनी आसो गुंडायेन अर्थ करूंक जाय जाल्यार आमी सावकास करून तो नियाळूंक जाय. देखून कोणाक फावट जाता परत्यान पळयात आनी आयच्या शर्मावाचो गुंडायेन अर्थ करूंक पळयात. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. म्हज्या पत्नीनी हांव उल्हास पटयतां, फेस्ताचे शुभाशय पटयतां आमच्या सिस्टर मेबल आनी सर्व धर्मीक भयणीक आमच्या खातीर निरंतरी मागण्याचो आदार दिवन आमकां कुमक करते आसात. तांणी मागल्लें आमकां लाभता, देव तांचे मागणें आयकता. आमी तांचे पासून मागल्लेंय खंडीत जावन फळादीक जाता. तुमचे समेज तांचे इरादे आसात. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, शाबास म्हणटा. हांगासर तुमी आयिल्ल्याक वेळ करून समियाक दिल्लो वेळ निर्फळ न्हयच केदींच निर्फळ न्हय, ताच्या बदलाक काळजान संतोश आनी दादोसकाय दिवन तो आमकां धाडटा. तुमकां समेस्तांक फेस्ताची शुभाशय जेजूचें पवित्र काळीज ताणें बसयल्ली सर्व देणी तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबादारांक समेस्तांक दिवन मागता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सोम्याचें नांव सदैव जावं.
आतां सदांच सोम्याचे नांवी आमचो आदार. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेटून तुमची काळजां पवित्र मोगान देवलो सर्गीन तावन हांव ह्या संवसारी बरोंक सकळ काळजां जळत्या उज्यान उर्बेन हांव वावुरतां नित्ये काळी. तुझा म्हजो उल्हास सगळ्या काळजां तुका हांवें माता. काळजांत म्हज्या नजो चडवो मायपास ससना ससना तुजो सांगत रयता. काळीज म्हजें जळटें जालां आकटें पळय तुजो हांव मोग करतां कितलो. तांतूं बाळा तुका बिडार तुजे केदीस बाळा बायसर नाका तांतलो. देव काळजां तुझा म्हजो उल्हास सगळ्या काळजां तुका हांवें माता. काळजांत म्हज्या नजो चडवो मायपास ससना ससना तुजो सांगत रयता. मोगाळ उतरां सवे आंगवान आशिर्वाद दिव आमकां.